एक्झॅक्टली जेन्ना नोटिफिकेशन येयलें रिजर्वेशनाचें तेन्ना सगळे जाण अपसेट जाले आनी स्पेशली आख्खे गोंयभर लोक अपसेट जाले आनी स्पेशली आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जे वॉर्ड नंबर 1 to 9 आसा थंयसर एकूय लेडीज रिजर्वेशन करून नासले. सो हेजे लागून सगळी जी बायलां आमची मुर्मगांवची जी इलेक्शनाक रावपाक सोदताले कावन्सिलाक तांकां खंय तरी तेंचेर अन्याय जाल्ले भशेन जालो. सो तेजे लागून आमी अशें डिसिजन घेतलें की बाबा बायलांचेर अन्याय कित्याक तरी पासून हांवें डिसिजन घेतलें की बाबा जर गव्हर्मेंटान रिजर्वेशन सुद्दां दिवना जाल्यार आमी जे 33% रिजर्वेशन आसा ते बायलांक दितले म्हणल्यार दितले. आनी तेज्याच बरोबर आमी कितें केलें की आमी कोर्टान गेले आनी आमच्या बरोबर मातशे मुर्मगांव आसून आमचे जे पेटिशनर आसलेले ते श्रद्धा आमोणकर आनी शांती मांद्रेकर आसलेली. तेज्या बरोबर आमचे आख्खे गोंयच्यान 9 जाण पेटिशनर गेलेले आसा कोर्टान. आनी एक बरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना आयज ती हियरिंगाक येयली केस जाल्यार ती केस आतां एडमीट जाल्लेली आसा आनी ती जेन्ना केस एडमीट जाल्लेली आसा आनी हायकोर्टान जी आसा ती नोटिसीस सर्व केलेली आसा आमच्या इलेक्शन कमिशनाक आनी तशेंच आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें बाबा तुमचे कितें आसा ते रिप्लाय घाला म्हणून. आनी तेजे लागून तांकां मंडे पर्यंत टायम दिल्लो आसा आनी खंय तरी म्हाका दिसता ट्यूजडे हेजो फायनल रिजल्ट येतलो. म्हाका टोटल विश्वास आसा हे ज्युडिशरीचेर कित्याक बाबा खंय तरी ह्या बायलांक लागून न्याय मेळटलो. तशेंच आख्ख्या गोंयांत जेंकां हे गव्हर्मेंटान आनी तेंच्या आमदारान मिनिस्टरांनी आपल्याक जाय तसो फायद्याक लागून आपलो फ्युचर पळोवन तेंच्यांनी ज्या प्रमाणे लोकांचेर अन्याय केलेलो आसा तांकां खंय तरी ही जस्टीस मेळटले. आनी म्हाका हे कोर्टाचेर आमचे जे कोर्ट आसा तेजेर फूल विश्वास आसा की जस्टीस वील प्रिवेल.